आमी आयिल्ले आसा चोडणा हांगसर शोरांव आयलँड फेरीबोट क्रॉस करता तुमकां एक बॅनर दिश्टी पडटलो की आवर आयलँड इज नॉट फॉर सेल, सेव शोरांव फ्रॉम मेगा प्रोजेक्ट्स. एक्चुली कसले प्रोजेक्ट येता, कोण घेवन येता ते सगळे जाणून घेवया. हांगसरल्या रेजिडंट्सा कडल्यान, हांगसरले जे रेजिडंट्स आमचे गांवकारी आसा तेंचे कडल्यान जाणून घेवया प्रोजेक्ट कितें येता त्या कडल्यान शोरांव ह्या आयलँडाक कितें धोका आसा, कितें प्रॉफीट आहा, सगळें जाणून घेवया. सो तुमचें नांव कितें म्हटलें? म्हजें नांव इजेबीर डिसिल्वा. आमी बॅनर पळयता चोडणा आयलँड फेरीच्यान देंवतकूच एक बॅनर आहा की सेव अवर आयलँड फ्रॉम कितें येता प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट. सेफ शोरांव आमचो एक ऑर्गनायझेशन आहा की ऑल द पीपल ऑफ शोरांव, आय टॉक इन इंग्लीश इफ यू डोंट मायंड, ऑल द पीपल ऑफ शोरांव डू नॉट वॉन्ट दीस प्रोजेक्ट्स. वेन वी से मेगा प्रोजेक्ट्स आमी डेफिनेशन घेवचें पडटा वॉट इज अ मेगा प्रोजेक्ट. बट आय वूड लायक टू डिस्कार्ड दॅट वर्ड मेगा and instead call it destructive development. हे पळय डिस्ट्रक्टीव डेवलपमेंट आहा ते आमच्या गांवाचे पाड घालपाचें, निसोंडन करपाक फुडें सरल्या. दिल्लीकारांनी येवन हिंगा आमचे जमनीर शेतां घेतल्या फ्रॉम द फार्मर्स, वीच इज नॉट इलिगल. एनीवन फ्रॉम इंडिया बिलोंगींग टू द इंडियन युनियन कॅन कम अँड परचेस लँड बट पुट इट टू द रायट यूज. शेतकारांनी एकली शेतां म्हणून, तेणी घेतली शेतां म्हणून, तो शेतां म्हणून उजार कर. Don't come here, purchase agricultural land or khazan land or komnidad land or orchid lands and then try and convert it into commercial business. They have advertised that they are going to be having a floating villas, they're going to have trekking activities, they're going to have water sports and yacht facilities, helicopter transfers from our airports. Now this is not what we need in Shorrow. In Shorrow, as you know, it's a very peaceful island. You can see all around, it is so quiet and calm, and we want to maintain that peace and calm over here. Secondly, all projects ALM muntos kideं jata, biodiversity will be affected. We don't want ecotourism also because we have enough tourism and resources to feed and survive on. Also, the demography of our island will change, total change atali. As you can see here, there is a sluice which is known as Manos or Khane. This is also a khane but under khazans. Beyond this, all around the island, all around the entire island apart from the west side, which is the Salim Ali Bird Sanctuary, it is encircled along the river by this sort of khazan lands. Today if we allow one project, tomorrow 25 of them will come. How many people are we going to fight against? That is what we don't. The entire demography of this place will change. And in fact, we will start losing our identity because posh people will come. We will not know what to do. Our villagers are not financially in competition with them of no standard. They are karodpatis. We are normal villagers, and we will be putting our head down, and we will lose our identity. Our respect is at stake. जे प्रोजेक्ट येता ते प्रायवेट का गव्हर्नमेंट? It is a private. Yes. परमिशन बी दिल्या पंचायतीन तुमच्या? वी आर त्या प्रश्नाचेर म्हाज्यान चड हे एक्सपोज करूंक जायना तांकां, कित्याक वी आर कॉलिंग फॉर अ ग्राम सभा एंड सम डॉक्युमेंट्स वीच आर इन आवर पोजेशन आर एब्सोल्युटली सेन्सिटीव. आमकां खबर आहा कोणें हिचोर फॉल्ट केला पळय तो, आनी आमच्यांनी एक्सपोज करूंक जायना रायट नाव. बट ट्रस्ट मी वेन आय से वी हॅव ऑल द एम्युनिशन रेडी to challenge the panchayat and any other department, because we have found flaws in even the sale deeds. We have found flaws in the government where they have given permissions for jetty. They have given permission for repair of bunds. Application एक आणि privilege दुसरो. ओके, आमी आयकल्या की चोडणा हांगसर उदकाचे खूब प्रॉब्लम आहा. लास्ट टायम आमी आयिल्ले म्हाका कळोन आयलें की 3-4 दिसान एकदां उदक येता. सो विलास आयलेल्या तांचे उदकाचे बीन तुमकां इफेक्ट पडटले गांवांत? Definitely. हे विलास पळय येयले तांकां ड्रिंकींग पोर्टेबल वॉटर जाय. There is another resort over here, another project which is coming with 12 villas in 5,600 square meters, which we have come to know of. Individual swimming pools. 12 swimming pools means it is going to be literally tapping the water from our main resource, which is the government supply. So डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली आमचे विलेजर्स सफर जातले. म्हणजे फ्लोटींग विला आयले, मागीर तांकां वॉशरूम आसतले, तेजे सगळे म्हणजे वेस्ट खंय सडटले?
ते तांकां खबर पण तेज्या कडल्यान इफेक्ट जातलो. डेफिनेटली इफेक्ट जातलोच. आनी हे पळय वॉटर लॉक्ड एरिया केला पळय तेणी, दॅट इज डेफिनेटली ए सॉल्ट वॉटर. हे सॉल्ट वॉटर इज गोइंग टू एफेक्ट द नेबरिंग वेल्स. ओके, इवन इफ दे पूट बोर वेल वीच इज इल्लिगल, बोरिंग पासून पयशे खावन कितेंय करून परमिशन घेतलें आनी केलें पासून समज आमचो उदकाचो वॉटर टेबल पयलो देंवतलो. लोकांच्यो बांयो पळय आहा त्यो ऑटोमॅटिकली द वॉटर टेबल वील ड्रॉप आनी त्यो बांयो सुकतल्यो. तुम्ही म्हटले की जे शेतकार आहा ते शेत म्हणून विकले आणि हेणी घेतले एज अ शेत म्हणून. पण आमकां खंयसर हांगा शेती दिश्टी पडना ह्या जाग्यार. ना शेती बिकॉज इट इज तेणी कितें केलां पयलीं एप्लिकेशन केलां की बंड्स आर अंडर डायलेटेड कंडिशन्स एंड दे हॅव आस्क्ड परमिशन फॉर बंड. दे हॅव प्लेड द गेम व्हेरी cautiously. They have used every loophole available to them and got the required permissions. स्लूस गेट सारकी हा बांद सारको हा म्हणून डॉकाक एप्लिकेशन केलां. बांद सारको ना म्हूण सांगलां आनी बांदाचे रिपेर म्हूण विदीन अ स्पॅन ऑफ 1 month in the same department, which the department has overlooked for reasons best known to them. CGZMA has overlooked this thing. अशी मेगा प्रोजेक्ट येतात म्हणटा. मेगा प्रोजेक्ट फ्लोटींग विलास कितें आहा एक्चुली चोडन करात की काय इफेक्ट जाता? फर्स्ट टायम आमी तोंडान अशें पळयता की पैसा फेक तमाशा देख हो सद्या कॉन्सेप्ट जो आसा पळय तो तोंडान जाल्लो आसा. कारण आयज जेन्ना आमी एक फ्लोटींग विलास म्हणटा आमी, हे जे एडवर्टिजमेंट आसा ते गोंयान जायना, खंय तरी दिल्लीच्या पेपरांचेर जाता, वीच इज मोर दॅन शॉकिंग. कारण सर्वे नंबर्स आमी जाणासलेले, सर्वे नंबर्साचे आमकां जर एडवर्टिजमेंट जर दिसता जाल्यार खंय तरी दिल्ली दिसता. सेकेंडली जे हांगासर हे सर्वे नंबर आसा पळय तेतून एक फ्लोटींग जेटी येयल्ली आसा आनी फ्लोटींग जेटी येयल्ली आसा आनी तेंच्यांनी एक यॉटूय हांगासर हे केल्लो आसा, यॉट एक स्टेशन केल्लो आसा. हे यॉटाक परमिशन पंचायतीन दिला काय कितें हे क्वेश्चन मार्क आसा फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली एक लेटर हेड आमकां जेन्ना RTI मागली तेन्ना एक लेटर हेड आमकां गावले आनी ते लेटर हेड जर पळयत आनी तुमकां दिता आमी ते पळयत जाल्यार एक जोक दिसता की समज येदो व्हडलो जर सपोज जर एक रिसॉर्ट आसा ते अशे तरेन लेटर हेड करता काय कितें. एक टोटल तेंचे सपोज जर जागो सपोज जर कायद्यान जरी आसलो जाल्यार खंय तरी लेटर हेड जे आसता पळय न्ही ते एक कायद्यान दिवपाक जाय आसलें तेंच्यांनी. खंय तरी लेटर हेडाचें तेंचें नांव ना, गांव ना, कितेंच ना. सेकेंडली सकयल जेन्ना सायनींग ऑथॉरिटी आसा ती एक सायन बेश्टी वयर मारलेली आसा. सेकेंडली जो आयज एक बांद आसा पळय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान हांगासर खंय परमिशन दिल्लें आसा आनी तेंच्याय परमिशन जे गावल्लें आसा आमकां तेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की रोड एक्सेस रोड आसूंकूच जाय. जेन्ना जेटी जर परमिशन मागता जाल्यार रस्तो जायत. सो हांगा तेंच्यांनी जो रस्तो दाखयल्लो आसा पळय तो दोनूय बांद जो आसा पळय हांगासर हो एक खाजण जागो आसा आनी हो एक खाजण लँड आसा. दोगांचो बांद जो आसा तो कॉमन बांद आसा. म्हणल्यार खंय तरी हांगासर टोटल दाल में कुछ काला आहे की हांगासर कोण तरी मदीं मिडल मॅन आसा जो हांगासर ही गेम करता काय कितें. अश्यो अफवा आमी आयकल्ल्यो आसा की हांगासरले लोकल जे आमी 10 जाण जे म्हणटात तेंकां खंय तरी खंय कॉम्प्रोमायज करपा खातीर एक मनशान हांगासर खंय तरी पयशे जे कितें घेतलेले आसा देवळाच्या नांवान पूण ते देवळाकूय पावल्ले ना, खंय तरी ते मनशान घेवन खंय तरी अंडरग्रावंड केले काय कितें. आमचे कडेन हे सगळे प्रूफ येतले आनी शुअर शॉट येतले. सेकेंडली हांगासर पयर आमी फाटल्या दिसांनी ही जी खजान जागो आसा तेजेर आमी कंप्लेन केली की इल्लिगली वॉटर उदीक भरून दवरता म्हणून. आनी हांगासर मानस कॉन्सेप्ट कितें, मानस आसता पळय तेन्ना ते हांगासरल्यान उदीक सगळें भायर दिवचें पडटा आनी खंय तरी फोळी घालून नासतना तें उदीक आडूंक शकना. हांगासर शेती करपाच्या जाग्यान शेती करपाक जाय आसता पूण हांगासर एवरी वर्साचे जर हांगासर 12 म्हयने जर येयत जाल्यार खंय तरी उदीक आसता आनी हे मानस नासतना हांगासर खाणें करता. आनी खाणें जेन्ना करता आमी जेन्ना कंप्लेन केली आनी तांकां सांगलें की तुमचेच हांगासर यॉट लायल्ले आसा. कारण आमकां खबर ना की हांगासरले यॉट हे बांदाची काय ते बांदाची, कारण एकूच रस्तो न्ही तांचो. सो खंय तरी म्हाका दिसता की सांग पळया आयज आमचे जे गांव न्ही हो चोडणा आसा पळय न्ही इट इज अ पिसफूल आयलँड जेन्ना आमी म्हणटा पोर्तुगीजाच्या टायमाच्यान खंय तरी आमी हिस्ट्री सरा कडल्यान बीन आयकताले की लँड ऑफ द फिदाल्गोस म्हणून की एक तेंचे लँड लॉर्ड्स आसताले ते हांगा येवन खंय पिसफूल एक शांती मेळोवपा खातीर हांगासर रावताले. पण आयज म्हाका दिसता की असले मेगा जे प्रोजेक्ट येतले पळय न्ही खंय तरी ती शांती अशांती करतून उडयतले. इतलेंच कारणां खातीर की आयज आमचे जे आतां फेरी कडेन जर एरियान जर आमी वचत जाल्यार फेरीचे एरियान लोकांक 5-5, 6-6, 7-7 दिसांनी एकदां उदीक मेळटा. आनी
हांगा जेन्ना इतले मेगा प्रोजेक्ट जेन्ना येतले जाल्यार ते उदकाची सोय आमकां करतले काय कितें हो क्वेश्चन मार्क आसा. सेकेंडली आमकां लायट, पावसाच्या दिसांनी जर पळयत जाल्यार आमकां लायटीच आसना चोडणान. लायटीच एक 2-3 वरां आमकां लायट आसना. सो ही जेन्ना कन्जम्पशन आतां आमी खंयच्यान हांगासरल्यान येता, खंयच्यान ओल्ड गोवाच्यान येता, आमकां कळमळेच्यान आमकां लायन येता, जी उदकांच्यान येता लायन ती. आनी इवन आमचो लोकल MLA किंवा आमचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा ते सुद्दां सांगता की आमी तो प्रेशर हँडल करूंक शकना म्हणून इतलो. सो आयज जर मेगा प्रोजेक्ट येयले जाल्यार तिंका उदीक लायट हे खंयच्यान दितले, हे क्वेश्चन मार्क आमकां आन्सर करपाक जाय न्ही. तर आमी पळयलें की चोडणा जे प्रोजेक्ट येता फ्लोटींग विलास तेज्या खातीर हांगसरले जे गांवकारी आहा तांकां कितें प्रॉब्लम आहा. पयलीं म्हणटा ते तांकां सद्याक तरी उदक डेली येयना, 4 दिसांनी एकदां येता किंवा 5 दिसांनी एकदां. जेन्ना येदे व्हडले प्रोजेक्ट हांगसर येता चोडणा जाल्यार उदकाचे कशें स्वाद करतले. आनी तशेंच इलेक्ट्रिसिटी जे सप्लाय आहा ते म्हणटा की 3-3, 4-4 वरां एक एकदां आमकां इलेक्ट्रिसिटी आसना. पण हांकां जेन्ना व्हडले प्रोजेक्ट येतले तांकां इलेक्ट्रिसिटी खंयसरल्यान दितले, उदक खंयसरल्यान दितले. आनी हे येदे व्हडले प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका अशें तेंचें म्हणणें आसा. प्रणय शिरगांवकारा बरोबर हांव हनुमान नगडूर, तुमी पळयतात GNH. तुम्ही पळयतात GNH.